माथेवाचें शुभ वर्तमान अशें सर्गीचें राज म्हूण सोजमात। एका शेतांत एक थेवो लिपयलोलो आसलो। कोण एकल्या मनशाक तो मेळ्ळो। हाणें नव्यान तो लिपोवन दवरलो आनी खुशाल जावन तो गेलो। मागीर आपणा कडेन आसलें तितलें ताणें विकलें आनी तें शेत विकतें घेतलें। तेच भाशेन सर्गीचें राज कसलें तें सांगता। कोण एक वेपारी नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो। एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो गेलो। आपणा कडेन आसा तितलेंय ताणें विकलें आनी तें मोती विकतें घेतलें। तशेंच सर्गीचें राज अशें म्हणूं येता। एक रापोण दोरयान मारल्या उपरांत ती सगल्या जिन्साची मासली दवरता। ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेलेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात। कालाचे सोपाटणें तशेंच जातलें। देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नश्ट्यांक कुशीन काडटले आनी तुमकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले। थंय ती रुदन करून आनी दांत कोल्लावन आसतली। तुमी हे सगळे सोजमल्यात? ताणें म्हणलें, होय। आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गीच्या राजाचो दीस जालोलो दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोन्न्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको। सर्वेस्पराचें उतर।